गोंय एके वटेन उदरगतीच्या मार्गार पावलां मारता. थंय कांय गांवांनी अजून धड रस्ते दिसनात. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. मी आसा सुर्ला हांगात काणकोणच्यान हांगासर ते मेस्त वाड्यांतले लोक जे आहात मेस्त ते हांगा सुर्ला ह्या गांवांत मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या सेवेक लागून हांगा तर येयले अशी तेंची स्टोरी आसा. 40 लोकांची वस्ती हांगा रावता आनी ह्या बरोबर तेंचें एक म्हणणें आहा की तांकां येवपाक रस्तो ना, की लोकांची अडचण जी आहा ते अडचणीक निवारण म्हणून 4 चाकी गाडी हांगा पर्यंत पावची म्हणून अशी तेंची मागणी गेली कितकी वर्सां ते करीत आहा. हॉस्पिटलांत 1 म्हयन्यान घरा हाडला. अशें भायर भितर वचूं जायना. बाबा रातचें कितें जालें जाल्यार आमी कशें वचपाचें सांग पळया. पयर ताका आमी असले खुर्चेर घालून ताका हाडला. 3 जाणांक धरलो, अशी एकट्यान धरलो, अशी एकट्यान धरलो करून ताका हाडला घरा कडेन. पयलीं भरपूर अशें काम मेळटालें. हांव नांगराचें बी काम करपी. म्हणजे शेतान नांगरता थंय हांव करतालो आनी आतां सुद्दां करता. म्हणल्यार आमकां मेळना न्हू वाटे खातीर रस्त्या खातीर कोण येवंक तयार ना. वाट ना म्हणटा तुमगे येवपाक. कामां वयता हेज्यान फुडें तांकां सैरगत येतली कितें येतलें तेन्ना कोणीय भुरगो येयलो जाल्यार तुमचे वाटेन येवन कशें तुमचे चेडवा कडेन लग्न जावपाक अशें विचार करता. चेडे आसात तांकां तशेंच चेडवा सोदपाक गेलीं आमी जाल्यार ते म्हणटा तुमच्या गांवान चेडवा दिना कित्याक लागून तुमकां वाट ना. कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमी वचपाची कशी. तुमी ऑपरेशन कर म्हटल्यार म्हाका आतां 1.5 वर्सां जालें. म्हाका आतां वाट ना म्हणून हांवें करचें रावला. आनी आतां हे भुरगे म्हणटा तुमकां लग्न जातना कळनासलें काय म्हणटा वाट ना ती. पूण अशें इतके दीस इतके ते उरात म्हणून आमकां खबर ना न्हू. आमची कितलीं वर्सां जालीं आमकां आजून वाट ना. हांव ते शिवाय आतां मोटरसायकल घेतल्या. मोटरसायकल दुसऱ्याच्या दारान दवरता आनी हेवटेच्यान चलोन येता. 4 फावटी जाता म्हाजी धोपरां चुकता. येता इलेक्शन मतां मारपाक सांगता फाल्यां करता तुमचें चालू करता अशें म्हण सांगता वयता. म्हणजे कोणूच एक्शन घेयना. आतां फुडले पिढीचें कशें म्हणून आतां म्हाका सांगूंक शकना. आतां कशी तरी सरकार आमकां लायट वाट करून दिवची. दोतोरागेर व्हरतले असले आमची सगळ्यांची इतले बिराडाची परिस्थिती सामकी अन्न आसा पूण वाट ना आमकां. ते कोळशे जायता ते म्हाका ते दुसऱ्याच्या जाग्यान दवरून ते हांगा हाडचे पडटा. हें रस्त्याची मातशी वेवस्था करपाची इतकें आमी मागता आनी कांय मागना. तसो आमचो धंदो फुडें तर जर आमकां सरकारान जर हेजेर कितें विचार केलो आनी रस्तोच केलो तर आमी 4 पयशे सुबेज कमयतले. शाळेची सकाळची भुरगीं गेलीं जर ती सरकारी भुरग्यांक ते हाडूंक मेळना आमकां. आमच्या सीएमान दोतोरान आमकां मशीन सुद्दां एक दिलें अवेलेबल केलें पूण तें सुद्दां आमकां डिसमेंटल करून हांगा हाडून हें करचें पडलें. मातशें डिसमेंटल करून हांगा परत हें करचें फिटींग करचें पडलें. सरकारा कडेन विनंती करता की एक आमकां बारीकशी म्हणजे सादारणशी एक 4 व्हिलर वचत सारकी की वाट कितें तरी हें करून दिवची. आमच्या घरा कडेन गाडी येवपा खातीर आमकां एक रस्तो मेळचो.